टू फॅमिली सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी बरी आहा, बाब बी बरो आहा. आनी आयज न्ही काल न्हू कांय शूट करूं ना रेसिपी शूट केलेली आसा सांजची आनी काल फ्रायडे आनी आयज सॅटरडे कांय शूट करूं ना. कालचो तुमी ब्लॉग चोयला आसतलो. आमी एका मेवली ती रोजिता मेळोन ती थर्सडे आमी मारगांव गेलोली सिटी. सो लायनीन न्हू पकडे ब्लॉग्स आहलो न्हू तेच हांवें तुमकां एक लायनीन एक असो हाडला. हाल्यार संडे हाल्यार मागीर ब्लॉग स्टार्ट करतले हांव सकाळीं कॉमेंट्स करतलें. सो मागीर तुमकां आतां बॅक टू बॅक ब्लॉग्स येतले रेगुलर बेसिसाचेर. ओके. आनी आयज न्हू कांय रेसिपी हाडल्या तुमकां रेसिपी हाडल्या कांय ब्लॉग हाडूंक ना कित्याक कांय ब्लॉग हांवें शूट करूं ना न्हू तेका लागून. सो आयज रेसिपी हाडल्या रोसांतले पोहे आमी सांजच्यो च्यायेक केलोले मामी. ओके. बरें जालोलें तें रेसिपी तुमी चोया घरा कोण ट्राय करा आनी मागीर म्हाका फीडबॅक दिया. ओके. आय होप यूट्यूब फॅमिली मेंबर म्हाका घरा कोण ट्राय करता आनी मागीर म्हाका फीडबॅक दिता. थँक्यू सो मच फॉर दॅट. आनी तुमी बी ही रेसिपी बी ट्राय करा आनी हें करा. आनी खूब न्हू रेसिपीज पेंडींग आहा तुमकां सांगलां हांव वाडटलें म्हणून. कोकोनट पुडींग रेसिपी पेंडींग आहा. हांव हाडटो ती रेसिपी जस्ट ह्या दिसांनी न्हू अशी बिजी उरली आनी आतां सायबिणी बी चालू जाल्या न्हू. सो सकयल आतां म्हाका ट्रॅवलिंग करपाक जाय. सायबीण आमगे आहा चिचोण्या पयलीं सायबीण आनी हिंगा आमगे आतां फेस्त ऑक्टोबरान फेस्त आहा. सो बॅक टू बॅक अशें जातलें. सो पूण ट्राय करतलें तुमगे रेसिपीज हाडपा रिक्वेस्टेड रेसिपीज आहाय न्हू त्यो हाडपा ट्राय करतलें. ओके. सो ह्या ब्लॉगान कांय अशें ब्लॉग हाडूं ना जस्ट रेसिपी हाडल्या. त्या ब्लॉग्सान तुमकां बाबागे क्लिपिंग्स सगळ्यांचे क्लिपिंग्स हाडटलें. ओके. आतां रेसिपी स्टार्ट करूया. उकडे तांदूळ घालले जाय पोहे काडपाक. रोसांतले पोहे काडून दाखयता आयज तुमकां. आतां हे फुगत घालता मागीर वांटता तेन्ना तुमकां दाखयता. सोय आतां ही वांटली येनच सोय हें आतां वांटलें नाल्ल वांटलो पळय रोस काडटा आतां. रोस काडटा आनी मागीर तुमकां दाखयता. आनी हे तांदूळ वांटताय उकडे तांदूळ. दोन माडांची गोड घेतलाय इल्लो हळशीचो घेतला आनी हो रोस हे आतां तिनूय हितून घालता आनी शिजयता. गोडाचें लागला तुमी म्हणचे पिड्यार म्हणून कांय गोड लागला मिक्स आहा ते आनी शिजयता गोड घालून. आनी तुमकां एलची जाय जाल्यार घालूंक जाता. हांवें एलची घालूंक ना वासाक म्हाका नाका एलची घालूंक जाता. हें आतां हें गोड घालता आनी हें घालता शिजयता. आनी मागीर हे पोहे काडटा आनी मागीर रोसान घालता. रोसान पोहे म्हणटा तेका. ग्रेट केल्याचो कातयला बेगीन हें डिजॉल्व जावपा जाय. तितून तें गोड घालता. रोस फिरोवपाचें आतां हे डिजॉल्व जावसर म्हणल्यार मेल्ट जावसर फिरोवपाचें. घालता पिठा. आपलं झाले. रोस पोहे रोसांतले पोहे आमचे ते माडाचें गोड न्हू म्हणून मातशें कांय रावता. तेजे रोसांतले पोहे आतां हाडटा.
काय त्याचे रसाचे पळय वेटल बरें जालें तुमी मी घरा कोण ट्राय कराया आमकां फीडबॅक दियला म्हणजे गोंयचे उकड्या तांदळांचे आणि काळें गोड दोया गोडाचे करूं जाता आनी दोनूय गोड घालून केला अच्छा पितान मागीर मेळटा सो गायज तुमकां आमची रेसिपी बरी दिसली जाल्यार लायक करा शेअर करा जाता तितले शेअर करा तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी तांकां बी सांगा आनी तुमगे तेंगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा म्हणून ओके मागे चॅनला सपोर्ट करा आतां पेरेन सपोर्ट केला तसो मुखारूय सपोर्ट करा तुमी मागे यूट्यूब चॅनला आनी तुमकां मागीर हाल्यासून ब्लॉग्स येतले आयज कांय ब्लॉग हाडून न्हू हाल्यासून ब्लॉग्स येतो तुमकां ओके आनी बाबाक बी हाल्याचे क्लिपिंग हाल्याच्या व्हिडिओचेर तेगे क्लिपिंग्स घालतले बाबाक गेले ओके हो ब्लॉग हिंगा काबार करता मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज